येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. रेश मागोश हिल कटिंगाचेर आरोप प्रत्यारोपांचे बाण सुरसुरी. टीसीपी मिनिस्टर म्हणतात तो मी नव्हेच. राजेश दाभोळकर म्हणटा खरे फट कळपाक नार्को टेस्ट करात. राणेची आणि म्हजी. वागाळी कामुर्ले 9 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक टीचरीन बडयलो लोखणाच्या पट्टेन. भुरगो जखमी जाल्यान बापायची पुलिशेत कागाळ. बायल शिक्षकाक बेगोबेग करात टर्मिनेट. चल्याच्या बापाय बरोबर मागले गोंयभरच्या एक्टिव्हिस्टांनी. सरकार सांबाळिना कुडबणची जेटी. गोवा कॅनाचो आरोप. नुस्तेमारी खात्यान आडनदर केल्ल्यान आमदार क्रूज सिल्वानय उक्तायली खंत. कुडबणा जेटी वाठारात सापडले डेंग्यू दुयेंती. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रेशमागोश हिल कटिंग आणि रिटेनिंग वॉलाचेर सध्या धर्मयुद्ध चल्ला म्हणूं येता. कित्याक तर टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा ते आपल्या कार्यकाळात जावंक ना, जाल्यार एक्टिव्हिस्ट राजेश दाभोळकर म्हणटा विश्वजिताच्याच काळात हें जाला. रिटेनिंग वॉल बांदपाचेर कितें कारवाय केल्या ते राणेन सांगचे. गरज जाल्यार राणेची आनी आमची नार्को टेस्ट करची, दाभोळकरान सांगला. रेश मागुशाचे हिल कटिंग सध्या बरेच चर्चेत आसा. टीसीपी मिनिस्टरान मिडिया मुखार जायते खेपे सांगले सोशल मीडियावाले आनी एक्टिव्हिस्ट सगळे खापर आपल्या माथ्यार फोडटात. जे कितें जाला ते सगळे आदल्या मंत्र्याच्या काळात जाला अशें ताणें स्पष्टपणान सांगला. आयज वेरेच्या एक्टिव्हिस्टांनी थेट राणेंक आव्हानच दिले. ऐकात राजेश दाभोळकराक. आम्ही 19 तारखेक कंप्लेंट घातलेली पंचायतीत, अजून पर्यंत कांयच एक्शन घेवंक ना. आता भितर एक एजंट बसयला मावीन गुदिनून हाडून, केशव फट्टे नावाचो सेक्रेटरी, तो बिन कामाचो नवरो. ताका आतां विचारले एक्शन कितें, तो म्हणटा एक्शन कितें, तो बरोवन दिता माग तूं आरटीआय. आमी ताका परत सांगले हिल कटिंगेचेर आमकां कांय सांगू नाका. आमी जे रिटर्निंग वॉल इलिगली चालू आसा तेजेर तुमी कितें एक्शन घेताय सांगची म्हणून, पण तेजेर उत्तर ना. हेजो अर्थ हे सगळे मेळलेले आसा. 2022 कंप्लेन जाता. 2022 टीसीपीन तांकां परमिशन दिल्लें म्हणा 2022 आनी ते डॉक्युमेंट आमकां पंचायतीन दिल्ले आसा. आमी काय छापूंक ना. तेन्ना हे सरपंचान दोळे उडून पळोवचे बाबा ही कॉपी आमी तुमचे कडल्यान घेतलेली आसा. हे पळय ही कॉपी पंचायत अंडर आरटीआय दिल्ली आसा. हे स्टॅम्प आसा सगळे, हेजेर सगळे स्टॅम्प आसा पळय तुमी आयता. पंचायत स्टॅम्प आसा, टीसीपीचो आसा. एके सायडीक विश्वजीत प्रताप राणे सांगता आपणी लायसन दिवंक ना म्हणून. 2022 टीसीपी मिनिस्टर कोण आसलो? हे मरे सगळी मिलीभगत आसा. स्थानिक आमदार विश्वजीत राणो, हे 11 मेंबर सोडून झेवियर यांच्यानी सगळ्यांनी खाल्लेले आसा. एक्चुअली बरें यांची सगळ्याची नार्को टेस्ट करपाक जाय, त्यांची आमचीय करपाक जाय कंप्लेंटाची. तितून कळटले कोण कोण कितें बोला ते. हे सगळे मरे करप्शनाक भरभरलेले आसा. आता तुमकां सांगता त्या डीएलएफाचेर कसली एक्शन जावची ना. चॅलेंज सांगता तुमकां. तांकां जर धमक आसा न्हू, तुमकां नार्को टेस्टाक वयसता न्हू, आमचो राखणदार धाडेश्वरा तेज्या फुडल्यान येवन सांगा आमी थंय कांयच घेवन खावना म्हणून. वा चॅलेंज करता तांकां सगळ्यांक हांव. नाल्यार हे राजेश दाभोळकर तुमी डिफॉर्मेशन घाला. तुमकां पळयता कितके आहा ते. अरे बाबा हे सगळे मरे हमामे सग नंगे म्हणटा पळय तसली पंचायत बडी. जी पंचायत इनलिगल बिल्डिंग बांदून ते व्यवहार करूंक शकता पळय तेंचेर आमी कसलोच विश्वास दवरूंक शकना. आयज पंचायत बिल्डिंग बंद आसा. आनी जो नॉर्थ गोंयचो प्रेसिडेंट सांगतालो पळय काँग्रेसचो विरेंद्र शिरोडकर आपूण इनलिगलाक सपोर्ट करचो ना म्हणून, आयज हे त्या विरेंद्र शिरोडकर नाव आसा काय ना, विरेंद्र गुरुदास शिरोडकर, विरेंद्र गुरुदास शिरोडकर ही बिल्डिंगीच सांगता तुका. तेका तर इतको हे आसा न्हू जाली पाटी काडून तिने आपले नाव तरी डिलीट करपाचें हांगडचें. आनी ताका वालवर तेका विरेंद्र शिरोडकर सांगता तुका जर गांव राखोवंक जावो जाल्यार आमच्या बरोबर राव. मंथली मिटिंगेक थंय रावन सायनी बे मारता आपूण इलेक्टेड म्हणून ते आमकां सांगू नाका. तुमी सगळे सिलेक्टेड, तुमी सिलेक्शन करून निवडून येयल्ले आसा. इलेक्शन न्हू 50% तुका सांगता हांगा सिलेक्टेड मेंबर आसा आनी 90% आसा पळय ते बेकार मेंबर आसा. यांची पोटां कशी भरता पळय ते तेंच्या गांवच्या लोकांक सांग. तेंच्यांनी गांव मरे काबार केलो, कांयच दवरलें ना. हांव तुका सांगता गेली 15 वर्सां जे सरपंच हांगा जाल्ले, जे मेंबर जाल्ले आसा ते सगळ्याची माजी आनी आजी सगळ्या मेंबराची बरें नार्को टेस्ट जावपाकूच जाय, इन्क्लुडींग हांव म्हाजी आनी एडमिना तेजो कंप्लेंट म्हणून. आमी फाटीं ऑब्जेक्शन हाडला आमचे हेचें आनी जाल्यार हांव श्युअर ऑब्जेक्शन हाडटलो तेजेर. पंचायत म्हणटा टीसीपीन दिला न्हू म्हण आमकां ते दिवचेच पडटा. पूण हांगा पळय पंचायतीन जी पळय एनओसी दिल्या फॉर सब डिव्हिजन ऑफ प्लॉट्स, हितून जे पळय घातला सगळे टेक्निकल पॉयंट्स पंचायतीन हेजेर एक्चुअली कंडिशन सगळी काडपाक जाय म्हणून टीसीपीन दिला म्हणून आमी दिवचेच पडटा. पण जेन्ना ती कंडिशन घालतात पंचायत तेन्ना ते फॉलो करूंकूच जाय. हेंच्यांनी कांय फॉलो करूंक ना. आनी कंप्लेनीचेर आमचे आहा कन्स्ट्रक्शन प्लस हिल कटिंग
कन्स्ट्रक्शनाचेर एक्शन एज पर गोवा पंचायत राज ऍक्ट घेवपाक जाय पूण ते अजून कालचे मिटींग घेवंक ना तेणें बेश्टें फुडें धुकल्ला टीसीबीचेर धुकल्ला मामलेदाराचेर धुकल्ला आनी वयल्यान हे पासून आमी व्हॉट्सएपार कंप्लेंट केली तलाटी ते फुडें धाडला चॅकलिस्ट बीन धाडला एका मामलेदार धाडला सो दॅट वी वील फॉलो आमी ते फॉलो करतले पूण एज पंचायत म्हणून कितें तरी एक्शन जावंक जाय आसली इन्स्पेक्शन काडूंक जाय आसलें तेन्ना आमकां रिटेनिंग वॉल व्हडलें कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पास कोणी केलो आर्किटेक्ट कोण परेश कायतोंडे हांगा सगळें बरोवन दिता अशें अशें आपूण सुपरवायज करतलो प्रोजेक्ट सगळें करतलो तो जेन्ना स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट दिता म्हणून टीसीपी लायसन दिता टीसीपीची हे हा एफिडेविट हा ओनराची हांगा ते म्हणटा की परेश गायतोंडे इज द मेन आर्किटेक्ट ही वील सुपरवायज द प्रोजेक्ट आता परेश गायतोंडे पंचायतीन कितें तरी फीज दिवन हाडून आमकां इन्स्पेक्शनाक वचपाक जाय आमची ती मागणी कित्याक टीसीपी येवचेच ना टीसीपीन ऑलरेडी पयशे घेतलेले आहा पंचायत म्हणटा आपूण आसा तुमच्या कडेन आसा जाल्यार परेश गायतोंडे कितें फीज दिया घोळा ना जाल्यार आमी येता ह्या प्रोजेक्टान ऑलरेडी 6 lakhs दिल्ले आहा हेका फीज म्हणून पंचायतीक तितूनचे थोडे 5,000 काडा परेश गायतोंडेक दिया आनी तेका हांगा हाडा बिकॉज ही इज अ होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल तोच सगळी सेटिंगां करता टीसीबी तेका लायसन दिता सगळे डॉक्युमेंट्स सांगता आनी एक जोक म्हणजे परेश गायतोंडेचो तेजे हिसपान कितें क्वेश्चनर तेणी फिलअप केला रेज मागूस विलेज तालुका तिसवाडी म्हणटात आनी एक हांगा मिस्टेक केला तेणें इज द प्रॉपर्टी एक्सेसिबल एक्सेस आसा काय ना म्हणटात एक्सेस ना आनी सगळ्यात बरयला बीट ऑफ द एक्सेस इज 10 meters येदे व्हडले आता आर्किटेक्ट व्हडली मिस्टेकी करता हेजेर आणि हे ह्या विशयाचेर टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेचे स्पष्टीकरण तो म्हणटा सोशल मिडियाचेर एक्टिविस्टांचे पीक आयला खरे फट कितें लोकां मुखार येतलेच आपूण कायदो पाळटा जे कितें जाला आसत ते आपल्या कार्यकाळा आदी रेस मागोसाचेर जे परमिशनाचे दिल्या हे हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्लें परमिशन हांव मंत्री नाशिल्लो हे कन्वर्जन पयलीं जाल्लें परमिशनां पयलीं दिल्ली ते बी फायल हांवें मागून घेतल्या आयज DLF कंपनीचे जे फायल जे आसा the permissions given to DLF are being reviewed by the government if they have rules as per rules and regulations we'll honor them but the same thing will be brought to the government has called for all the information regarding these files and also I will go through it in myself in detail along with the officers म्हणजे कितें आसता की कोणाचेर जर एक्शन घेवपाक आयज तुमी पळयता की खंयी कोण सरता भितर खंयचेय प्रॉपर्टीन आनी वीज राणे म्हणून टॅग करून ते सवय जाल्ले ते वीज राणे टॅग करप म्हणून आनी मागीर ते वीज राणे टॅग केले म्हणून हेजो अर्थ ना की हांवें दिल्या गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर डायलन रॉड्रिगीस आनी मुझेफ शेख पुस्तक पिजले म्हूण वागळे कामुल्ले 9 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक टिचरीन लोखणाचे पट्टेन बडयलो भुरगो जखमी जाल्ल्यान बापायन पुलिशेंत कागाळ केल्या बायल शिक्षकाचेर गुन्यांव नोंद केला टिचरीक सस्पेंड करचे बदला टर्मिनेट करात चल्याच्या बापायन तशेंच गोंयच्या एक्टिविस्टांनी मागला जाल्यार मुख्यमंत्र्यान टिचरीचेर योग्य ती कारवाय करतलो अशें सांगलां भुरग्याक उलयता म्हणून आमी तुमकां दितली तुमचे कडेन मारून केन्नाच दिवची ना तुमी आतां मारले कितले मारले परात भुरग्याक परात कितले मारला टिचरी घेवला हा गोंयच्या किराक मारले आणि तुम्ही अशीच मारतात तुम्ही अशीच मारतात मॅडम सांगा कित्याक मारले तुम्ही इतले अशीच मारतात तुम्ही कितें केले इतले भुरग्यांनी त्या आणि मॅडम, कोणाचो राग कितें काढलो हय बार्देसातल्या वाघाळी कामुल्लीच्या मुळावे शाळेतली ही घडणूक छडी बसे छमछम विद्या येई घमघमचो काळ सोंपलो भुरग्यांचे मानसिकतायेचो आनी ताचे भौतीक फाटभुंयेचो अभ्यास करून नवी शिक्षणीक मूल्यां चालीक लायल्यात पूण लोखणाची पट्टी घेवन मारपी शिक्षक अजूनय दिश्टी पडटात ही शिक्षणीक मळावयली मागासलेपणाची लक्षणां कामुर्लीच्या मुळावे शाळेत शिकपी 9 वर्सां पिरायेच्या 4थी इयत्तेच्या विद्यार्थ्याक पुस्तकांतली पानां पिजली म्हण टिचरीन पट्टी घेवन बडयलो कोलवा पुलिशेंत ह्या शिक्षका आड FIR जाल्या भुरगो जखमी जाला म्हाका म्हजी जाल्यार आसा आमचे तिगांचे की हिका सस्पेंड करचे न्ही हिका टर्मिनेट करचे आम्ही ते सांगतात टर्मिनेट सारखे आम्ही आनी खंयची टीचर आनी ते कोणाच्या भुरग्यांक मारूंक वयची ना कशें ताजी बापाची म्हाका एक लायक जाल्यार हांवें वाचलें हांवें ताणें कितें म्हणलें की हे म्हाज्या भुरग्या बरोबर जाल्यार आपणाक पळोवपा जायना हे आनी खंयच्या भुरग्या बरोबर रिपीट जावपा जायना म्हणून आमकां आमचे डिमांड आसा तिका टर्मिनेट करचें विदीन 48 hours तिका टर्मिनेट करचें नाल्यार आमी ह्या फॅमिली बरोबर तुमकां कळटलें कितें करतलीं न्ही बाई म्हणून मातशें ताका चड लागलो हांव म्हणलें
पळयता टिचर म्हणलें हांव ताका मातशें चड लागता तें हांव पळयता. मागीर म्हणलें म्हाका की बाई एक सांगता म्हणल्यार राग धरू नाका म्हणल्यार आपणें इल्लो ताका सुबेस मारला न्हू ते मार केल्या म्हणून तूं आपणें मारला हें कोणाक सांगूं नाका म्हणलें की तुवेंनूच मारला म्हणून सांग. कोणूय विचारलें जाल्यार तुवेंनूच मारला म्हणून सांग म्हणून. टिचरीचें नाव कितें? सुजल शेट्टी. ओके. सुजल गावडेजी आनी शेट्टी लागता. ओके. बाकी घरा येयले तेन्ना तुमी रातचो घरा पावलो हांव 8 सुमार घरा कडेन येयलो तेन्ना ताका पळयलो कसो कितें मारलो तो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की इतलो मारला म्हणून. हांव सांगलो पयलीं बेश्टोच मारला म्हणटालो बेश्टो म्हणून. इतलो मारला म्हणून हांव नकळो आसलो. राती 8 येयला आनी म्हाजें पळोवनूच जालें म्हाका. मागीर हांगसर आमचो पिवन आसता तेंच्या इस्कॉलान रोणीत म्हणून. मागीर ताका आपयलो हांवें रोणीत पळय रे म्हणलें टिचरीन म्हणलें असो मारला. मागीर तेणी येयलो आनी तेणीन पळयलें. तेणी पळोवन मागीर ताचो फोटो काडलो आनी तेणी तेंच्या हेडमास्टराक हे केलो वॉट्सॅप केलो फोटो. आनी तेच्या उपरांत मागीर ते हेडमास्टर तेंच्या मॅनेजमेंटाक कोण एक तो येवन पळोवन मेळोन गेलेले आमकां. मागीर तेच्या उपरांत मागीर आमी परत पुलिशेन आनी मेडिकलाक गेले. आयज कंप्लेन केल्या तुमी? आमी राती गेलेले हितून हॉस्पिटलान राती गेले. राती वचून परत आमी हितून गेले पुलिशेन रातीच गेलेले. कंप्लेन आयज केले रजिस्टर केस. आयज रजिस्टर केले. पुलिसांनी कितें सांगलें? पुलिसांनी फाल्यां मेरेन फूल रजिस्टर केस हातीन पेपर दिता सांगले. बाई दोशी दिसली जाल्यार कारवाय करतले अशें शिक्षण संचालकान सांगलें. जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान त्या बायल शिक्षकाचेर खर कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां. अशे प्रकार परतून घडचे न्हय हे खातीर शिक्षकांचेर योग्य ती कारवाय करपाचे आदेश शिक्षण खातें आनी पुलिसांक दिल्यात अशें सावंतान पत्रकारांक सांगलें. ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय घेतले आनी पुलीस डिपार्टमेंटूय घेतले. अशें खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकतो ना. जर तिका म्हणजे पुलिशेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचो कितें तो प्रोसेस एके वटेच्यान सुरू जाता आनी हे वटेच्यान डिपार्टमेंटाच्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस. पयलीं सस्पेन्शन जावन मागीर इन्क्वायरी चालू जातली न्ही. पळय सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले. पुलीस त्या भुरग्यांक मारल्या म्हणून तेंची कितें IPC सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जातलें. बट अशा पद्दतीन म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्यां कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना. हालींच्या हालीं 3 इन्सिडंट्स जाल्ले. एकदां घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तांकांय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें दिसूंक लागलां. हांवें सेक्रेटरी एड्युकेशना कडेन उलयतालो की एकदां तेंचेय बी आतां आसता टिचरींचे. कारण हो पळोवंक गेलो जाल्यार कोणाचो तरी राग भुरग्याचेर ते काडला असो दिसता. म्हणून म्हाका दिसता हें योग्य न्ही आनी आमी टॉलरेट करूं शकना. सरकार तुमच्या दारीच्या काळात पिडेस्तांच्या घरात सरकार पावना पूण गोंयच्या खाची कोनशांतल्यान एक्टिविस्ट पावतात. बहुजन समाज हिंदुत्व तोंडान म्हटलें म्हणून जावचें ना असो उद्घोश करप्यांनी आतां भायर सरचे पडटले. एक्टिविस्ट शंकर पळजीन पोटांतल्यान उलो मारला. हे आमचे गोंयकार नीज गोंयकार कितें जे बाबडे गरीब गोंयकार आपलो धंदो स्वताचे पोट आपूण स्वता चलयता. सरकाराचेर डिपेंड ना ते. तुज्या सरकारान काम ना धंदो कांय दिवंक ना. कळ्ळें तुका प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता आयज बहुजन समाजाचेर हो अन्याय जाला. सकाळीं जे कुमार ज्वेल जाला न्हू टिचरी वांगडा ती सुद्दां बहुजन समाजाची. आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान हे शाळा बांदलेले आमच्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक वयर काडपाक तांकां शिकोवपाक. आयज बहुजन समाजाची भुरगीं ह्या तुमकां मंत्र्यांक की तुमकां व्हडल्या जातीच्या लोकांक शिकलेली नाका म्हणून हो बहुजन समाजाचेर अन्याय जाता. आनी हो अन्याय तुम्ही जाणून बुजून करता. जितल्या भुरग्यांक मारल्या ती बहुजन समाजाची. जितल्या भुरग्यांक तुम्ही सतयतात जितल्या आमच्या लोकांक तुम्ही जे सतयतात बहुजन समाजाचे. आयज बहुजन समाज जे ठेकेदार बसल्यात न्हू कितें समाज 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 म्हणून मिरयतात. आता भायर सरा भुरग्यांक मारतात म्हणून हिंदुत्वाचे उलयतात मरे. हिंदुत्वाचे हो हिंदू तुम्ही आयज हिंदूकूच काबार करून उठले. सरकार तुझ्या दारी प्रशासन तुझ्या दारी कितें आयज एक्टिविस्ट त्यांच्या दारान येयले विचारपाक कसो मारलो कित्याक मारलो काय म्हणून. पुलीस स्टेशन वचून येयले. आयज आमदार सुद्धा पुलीस स्टेशन पावंक ना. कितें रे आयज प्रमोद सावंत हांव तुका सांगता हो बहुजन समाजाचेर अन्याय आमी सोसून घेवचे ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कुडबोण नुस्तेमारी जेटी वाठारात डेंग्यू दुयेंती वाडल्यात. एकल्याचो बळी गेल्ल्यान वाठारात भयाचे वातावरण निर्माण जाला. नुस्तेमारी खातें हे बाबतीत अजिबात गंभीर नाशिल्ल्यान आमदार क्रूज सिल्वान खंत उक्तायल्या. जेटी सारकी सांबाळिनात अशें गोवा कॅनाच्या रोलन मार्टिन्सान म्हटलां. सालसेतच्या कुडबोणा जेटीचेर एका मजुराक मरण आयले. शेकड्यांनी स्थलांतरीत कामगारांक रोजगार दिवपी कुडबोण जेटीचेर कामगारां मदीं डेंग्यूचे कितलेशेच दुयेंती सापडल्यात. अजून मेरेन सारको आंकडो मेळूंक ना. स्थलांतरीत कामगार आनी थळाव्या लोकांचेर परिणाम करपी कुडबोण जेटीचेर भलायकी आनी नितळसाण प्रस्ना विशीं गोवा कॅनान हुस्को उक्तायला. मेजर जाला
क्रिटिकल जाला कित्याक डेंग्यू केसीस जाता ल्हान कॉलरा जाला डायरिया जाता सो आतां हाती भायर गेला आनी म्हाका दिसता हें आतां सदांच आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट लायट घेता सिरियस ना आमचे फुटबॉला जेटीचे कित्याक जायते आतां ते टॉयलेट्सांचे कितल्यो अर्ज जाली आतां हांव एसेंब्ली हाडले अडेच आसली एवरी टायम म्हाका ते रिकॉर्ड येता 50 टॉयलेट प्रपोज केला अंडर कन्सिडरेशन टेंडर जावपाक तेंच जाता पूण फायनल डिसिजन जायना सो जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर ती रिकॉर्ड मेळटा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान त्यो रिकॉर्ड मेळटा हेर आमकां मेळना सो आतां म्हाका दिसता आतां हें सिरियसली घेवपाक जाय आमचे डिपार्टमेंट तेजे भाशेन आमचे ट्रॉलर्स ओनरांनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा भितर हायजीन दवरपाक वॉटर स्टॅमिशन जाता थिंगा कंटॅमिनेट जाता चान्सीस जायते आहा थिंगा थिंग सोगळे ती भरलेले आसता ते वायस बॉक्स आसतात तेजे ते थंय ना थिंगा काल हांवें ते फोटो पासून ते टायर आसताय गाडी टायर आसता ते वर्स केस ती टायरां थिंगा मॉस्किटो जावपाची सो हे सोगळे तेमी चोवपाक जाय पयले 2 म्हयने थिंगा फिशींग जायना जून जुलयान फिशींग जायना तेच्या पयले स्टार्ट जावपाय अजून पासून लेबर थिंगा फूल कॅपॅसिटी येयलो नाय अजून ते जायते ट्रॉलर्स थिंगा आहाय लेबर थिंगा आफ्टर गणेश आनी वाडटले थिंगा सांगला आतां पासून ते कोणान धाडला मेन मनशान धाडना तेज्यान कांय डिसिजन घेवपाक जायना लास्ट टायम पासून असेंब्ली आमी फिशरीज म्हणल्यार विजीट कर म्हणला आतां पयर पासून म्हाका मेळ्ळें हें स्टुडंट जालें म्हणटकीर वता हांव तेका डिस्कशन केलें डायरेक्टरान थिंक सायटीर येवपाक जाय चोवपाक जाय कितें आसा सिट्युएशन कितें तें आतां सांगलें त्या भाशेन ती जेटी आतां इनॉग्रेट जाल्ली ना इल्लो आसता कित्याक जायना ती यूजू जायना थिंगा बांदलो कित्याक इतले पयशे मोडून इट्स अ गुड स्टार्ट सी आतां आमी कलेक्टर सांगला डिप्युटी कलेक्टर ते पट 10 केसीस पट कॉलेरा डायरिया कितें मेळ्ळा न्हू ते अपडेट कित्याक काय म्हण अशें जावपा जायना तो एकटो भायर पड तेजी तो कोणा गेलो तो खूंय स्टेट येतलो दुसरे जाल्यार ते कितें जालें आतां आमगेले एमएलए सांगता तशें कर तूं काडटा बियॉन्ड प्रायवेट हिंगा भिवपाक गरज ना हांव बोट ओनरा कडेन मागता आमी पंचायत वी वील वर्क टुगेदर हे कोणाचेर घालपा नाका फिशरीज डिपार्टमेंट हेल्थाचे घालता तुजे लेबराचे घालता दीस इज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फायनली आमकां कितें जाय आमगेले हेल्थ कन्सर्न आहा एक मनीस मेळ्ळो तो आतां 10 जाण मेळ्ळे जाल्यार कितें जातलें Till today, the fisheries department has not taken responsibility as they should of that jetty. That jetty has got two parts, the old jetty and the new jetty. If the new jetty is not structurally fit, it should be not declared as a jetty. It can be used as storage place, but appropriately then vector-borne disease prevention has to be done. Secondly, there is a joint management committee for that jetty. Now, we are saying that all the boat owners societies, 3 boat owners societies are there, federation, they have to be involved in all this process and they have to be taken into confidence because today we are facing with a new problem. It is not just vector-borne disease, it is also other health related issues which are linked to consumption of food and water. The primary health center at Bali cannot handle this Kudbana jetty and industrial estate at Kungoli. This is beyond their capacity and we have petitioned the government repeatedly. The time has come now that both GIDC and Fisheries Department have to put their own personnel to manage this. Overall review, monitoring can be done by health center. But to make the sanitary inspector and the limited staff to do all this work impossible. रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटाचे ऑथॉरिटीज आयले सो हांगा 2-3 गोष्टी आमी डिसायड केलो फर्स्ट इज द कंटेनमेंट करंट स्टेप्स कितें आसतले टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज सेकंड थिंग इज अदर प्रिव्हेंटीव मेजर्स सच एज अवेरनेस एक्टिविटीज आमी कितें करतले बोट ओनर्स जे आसा तांकां आनी लेबरर्स जे आसा तेंच्या मदीं जे काम करता तेंच्या मदीं जे बेजीक सॅनिटेशन मेसेज पावपाक जाय सो ताका लागून आमी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट केला सो कन्सर्न डिपार्टमेंट दे वील एक्ट एंड विदिन नेक्स्ट वीक वी आर ट्रायंग टू शेड्यूल अ जॉइंट सायट इन्स्पेक्शन विथ ऑल द रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. कुर्टी खांडेपारचे सर्वधर्मीय मसणभुंये अतिक्रमणाचो विशय गाजपाक लागला. क्रिमेटोरियम जमनीत बेकायदो अतिक्रमण करप्या आड कारवाय करतले, कुर्टी खांडेपारचो सरपंच हरीश नायकान आयज सांगले. सामाजीक कार्यकर्तो संदीप पारकरान केल्ले टिकेक आयज ताणें जाप दिली. आदले संस्थेन क्रिमेटोरियम जमिनी खातीर दोंगर कापपाचो निर्णय घेतिल्लो. पंचायत मंडळान PWD आनी आपत्ती पंगडाक क्रेमेटोरियम कडेन दोंगर कापपाचे सुवातेर राखणे वणद बांदपा खातीर पत्र बरयलां अशें ताणें सांगलें. कालच गोवा 365 संदीप पारकरान दिल्ली म्हायती दाखयल्ली.
म्हाज्या वांगडा आमगेलो एंटायर पंच मेंबर, पंच वॉर्ड नंबर 1 अभिजीत गावडे, वॉर्ड नंबर 2 आमगेलो मनीश, वॉर्ड नंबर 9 सजिता सय्यद आणि वॉर्ड नंबर 5 नीलकंठ. हे सगळे पंच आणि आमचे पॅनल आयज हजर आसा की आमी हे सगळे एंटायर मुद्दे क्लियर करचे. आता पयल्यान पयली मुद्दो म्हणल्यार फाटल्यान क्रिमेटोरियमाच्या इलिगल हिल कटिंग जाला, जेचेर ऑलरेडी तलाटीन आपली रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा आनी ते डिसिजन इज पेंडींग वीथ BDO. आता जेन्ना हांव ते इलिगल हिल कटिंग म्हणटा जाल्यार हे इलिगल आमचो पॅनल आसतना हे जावनाशिल्लें. हे इलिगल कटिंग जे जाला हे खुबशे फार 2022 एक दुसरो पॅनल आसतना हे हिल कटिंग जाल्लेलें. ते हिल कटिंग जाल्ल्यान आनी आयज एक 2 वर्सांचो गॅप आसा, पूण त्या हिल कटिंगा खातीर आयज आमी जेन्ना थंय वचून पळयता जाल्यार कांयशी माती कोसळून येयल्या. हांव तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसतलें विथ प्रूफ हांव कितें तें उलयतां. आमी ऑलरेडी 29 सप्टेंबर ऑफ 23 आमी ऑलरेडी एक रिजोल्युशन घेतलेलें आणि हे रिजोल्युशन आमी PWD फॉरवर्ड केल्लें फॉर रिटेनिंग वॉल इन सर्वे नंबर 82/0 and 83/0. तशेंच जो कंपाऊंड वॉल आसा जेतून एनक्रोचमेंट जाला म्हणून काल हे जाला आयडेंटिफिकेशन, तेजेर ऑलरेडी एक फायल आशिल्ली आमचो पयलींचो MP, ताका आमी फायल फॉरवर्ड केल्ली आनी कंपाऊंड वॉल बांदपाक लायिल्ली. त्या भायर ज्या मनशान काल मिडिया घेतल्या त्याच मनशान सांगला आपल्या मिडियान की फाटली 25 वर्सां जाली हेका डिमार्केशन जावना. खंय ना जाल्यार खंय ह्या गजालीचेर प्रश्न येता आनी आयच्या पॅनलान येस हो डिमार्केशन बेगीच्या बेगीन जावचें म्हणून ऑलरेडी फायल पर्सनली वचून फॉलोअप केल्या. फाटल्या फावट 14 जुलयाक ग्रामसभा जाल्ली, त्या ग्रामसभेन सुद्दां सरपंचान हांवें ऑलरेडी लोकांक कळोवन गेल्ली की सर्वे लँड अँड सर्वे ही फायल आमगेली पेंडींग आसा. काही कारणा खातीर जेन्ना मदीं इलेक्शन जालें आनी कोड लागलो तेन्ना ह्या कारणा खातीर ह्यो गजाली थोड्यो डिले जाल्ल्यो आनी डिमार्केशन खंय ना जाल्यार खंय डिले जालें. पूण हांव आजून सुद्दां सांगता 95% ऑफ द फायल इज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड आनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आमी डिमार्केशनाक वयतले. फुडें वचून इलिगलाचेर जे उलयता ताणें म्हटलं की 1 म्हयनो हे जाले आनी आपणें कंप्लेंट दिल्या म्हणून. कंप्लेंट दिल्ली त्याच्या नंतर 29 तारखेर मिटींग जाल्या, फोर्टनायट मिटींग, आनी आमी डिसिजन घेतला की त्याचेर सुद्दां आमी ताका स्टॉप नोटीस काडटले. पूण कंप्लेंट सुद्दां अशी येयल्या की तो जो मनीस आसा पळय तो आयडेंटिफाय करपाक आमी खुबशे फावट स्टाफ धाडलो, तो मनीस हांगा रावना. पूण हांव विलेजर्सांक आनी सगळ्या लोकांक सांगता की तेंच्यांनी आमचेर विश्वास करचो आनी हे जे इलिगल एनक्रोचमेंट जाला पळय तेजेर आमी खरीच फुडें वचून एक्शन घेतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि भक्ती पै बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ओडिशा FC ऑस्ट्रेलियाच्या ब्रिस्बेन रॉसराक 2-1 गोल फरकान हारयलो. FC ओडिशा सदांच मॅचीचेर नियंत्रण दवरतालो. फातर्डेच्या PJN स्टेडियमार मंगळारा जाल्ले दुसरे भाऊसाहेब यादस्तीकरण सर्तीचे फायनलीत सुवात मेळयली. फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार शुक्रारा 6 सप्टेंबराक भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृतीकरण 2024चे फायनलीत FC गोवा ओडिशा FC आड खेळटलो. सांजे वेळार 7 वरांचेर किक ऑफ. दुसरे सेमीफायनलीत ओडिशा FCन ब्रिस्बेन रोवर FCक 2-1 अशा गोल फरकान हारयलो. It was good in patches. It probably wasn't a complete performance, but you know, for the most part, we've dominated the game. We just spent a lot of time waiting for people to get off the ground, so it was a little bit frustrating. But I think that my team conducted themselves very, very well, played some very good football, dominated the game in every area except for the score, and gifted a couple of soft goals. I think a couple of mistakes. But other than that, they didn't really create too much against us, and we created a lot. So, you know, really good exercise for us and good fitness, really difficult conditions to play our type of football on a football pitch that's not conducive to it. So, some really good challenges and a little bit of adversity for us, but my players showed a really good spirit. A really good determination. So, positive signs.
No, I'm very happy about today's performance of the team. I think the first half we played very well. Instead of playing very well, against a very good team, very strong team. But we did an amazing job in the first half. In the second half, I think we suffered. Obviously, we come from a very strong team, very good team with very good quality of the players. And we were very tired. Also, we want to avoid injuries for the first directs in the game, and Jaho, some of the players, even the players who are in the national team. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपय बाळगी. एकंदरीत हवामान शांत असा. बुधवारा सकाळी कांय सुवातांनी थोडो वेळ उटंगाराचो पावस पडिल्ल्याची माहिती मेळ्ळी, तरी दनपार मेरेन मळब नितळ आसतले. खरें म्हटल्यार उरिल्लो दीस वत आनी उश्णतायेचो आसतलो. अशें आसून लेगीत IMDन 7 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी करून ह्या काळात उटंगाराचो पावस आनी वादळी वारो गळपाची शक्यताय उक्तायल्या. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 32 आनी 26 डिग्री सेल्सियस आसतले. 7 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट, उटंगाराचो पावस आनी घोळटलो वादळी वारो. बिरेस्तारचे तापमान 32 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.